आमी आयज गोंयान सगळी कडेन आयकता BJPचो जो प्रचार चल्ला भितर स्वयंपूर्ण गोंयचे गजाली जाता आनी मोदीची गॅरंटी जाता। आयज गोंयान आमच्या टुरिजम हो एकूच सद्या बिजनस आसा, इंडस्ट्री आहा ती उरलेली आहा, मायनींग काबार जाल्ली आहा। आयज आमी हांगा ज्या प्लेसीर आसा ती प्लेस हेच्या पयलीं हो तालुका नाजाल्यार ही कॉन्स्टिट्युएन्सी हेच्या पयलीं मायनिंगेचेर डिपेंडंट आसली। कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हटल्यार आमची सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी। आमी आतां कुळ्या ह्या गांवान आसा आनी ह्या गांव आयज कुळ्याचो जो गांव आसा तो आफ्टर मायनींग जर तेंची कितें डिपेंडेबिलिटी आसा ती टुरिजम इंडस्ट्रीचेर आसा। हांगा दूधसागराचेर जे वयता वॉटरफॉलाचेर जे ट्युरिस्ट वयता तेंचेर तेंची डिपेंडेबिलिटी आहा। हांगाल्यान जेन्ना मेन कुळ्याच्या बाजारांच्यान जेन्ना गाडयो दूधसागराचेर वयता तेन्ना हांगाले लोकल्स थोडे गाडयो रजिस्टर्ड आसा तेच गाडये वयर व्हरपाक मेळटा आनी त्याच गाडयांनी वयता आनी तेंचेरूच तेंचें पोट आसा। पूण आतां अशें दिसून येयला आतां हे गाडयो जेन्ना वयता ऑलमोस्ट 480 कितें तरी गाडयो हांगा आसा, रजिस्टर्ड गाडयो आहा। हेच्या पयलीं जेन्ना ते वयताले गेल्या वर्सा बीन वयताले तेन्ना तांकां 2 ते 3 दिसांक एक ट्रीप मेळटाली। आतां जर पळयत जाल्यार 3 दिसाच्या वयर लागता, केन्नाय 5 दिसूय लागता एक ट्रीप मेळपाक। रिजन सिंपल आहा की हांगाले सगळे सरकारान ऑनलायन केला आनी तेजेर आतां GST लायला। GST लायल्या कारणान पर हेड जे आसा पळय ते ऑलमोस्ट 950 कितें रुपीज जाता पर हेड वयर वचपाक हेचेर धबधब्याचेर वचपाक। आनी हे 950 जे आसा हेच्या पयलीं जेन्ना जाताले तेन्ना ऑलमोस्ट 650-700 रुपया मेरेन ते जाताले। आतां हे एक्स्ट्रा पयशे येयल्ल्या कारणान हांगा प्रॉब्लम असो जाला की ट्युरिस्ट कमी जाला। मागीर हांगा जे व्हडले व्हडले बसी येताले ते दिसाक ऑलमोस्ट 30-40 बसी येताले, आतां 4-5 बसी येता जे 30 सिटर आसताले, 25 सिटर आसताले, जे बसी व्हडले व्हडले येताले ते बसी आतां कमी जाला। आतां इतले सगळे गोंयान आतां जे घडटा आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घडटा, ह्या गांवान घडटा, तेन्ना सरकार हजारांनी कोटीचो बजेट आसता तेन्ना ह्या गांवाच्या डेव्हलपमेंटाक लागून नाजाल्यार हांगाल्या टुरिजमाच्या डेव्हलपमेंटाक लागून कित्याक कांय करिना। व्हडले व्हडले इंटरनॅशनल तुमी टूर्स करता टुरिजम वाडोवपाक लागून म्हणून, बट टुरिजम खंय वाडला? वयल्यान दिसान दीस टुरिजम कमी जायत आसा। आतां ह्या BJPच्या सरकारान मोदी की गॅरंटी म्हणटा। BJP सरकारान 2011 लेटर केल्ले जेन्ना ते सरकारान नासले तेन्ना काँग्रेसचे डबल इंजीन आसले तेन्ना काँग्रेसीन सगळो खांड हे घोटाळा केलो, सगळो आख्खो जो हे आसा मायनिंगेचो व्हडलो स्कॅम केलो आनी तो स्कॅम BJPन सांगले की 25,000 कोटीचो स्कॅम आहा म्हणून। तेंच्यांनी नोव्हेंबर 2011 ह्या म्हयन्याक तेंच्यांनी व्हरोन लेटर केले प्रेजिडेंटाक आनी सांगले की भितर दिगंबर कामत इनवॉल्व आसा, विश्वजीत राणे इनवॉल्व आसा, तेन्नाचो काँग्रेस प्रेजिडंट सुभाष शिरोडकर इनवॉल्व आहा म्हणून। हे जाल्या उपरांत 2012 जेन्ना BJPचो सरकार येयलो तेन्ना पर्रीकरान मायनी बंद उडयले। पर्रीकरान एका नॅशनल टीव्हीचेर डायरेक्ट सांगले की जे मायनी आसा ते आपूण बंद उडयला, मायनींग आपूण बंद उडयला, सुप्रीम कोर्टान उडोवच्या 1 म्हयनो पयलीं तो नेटान सांगता। पूण हांगाल्या लोकांची जी मायनींग बंद जाल्ल्या कारणान जी परिस्थिती आसा ती परिस्थिती कितें आहा ती तुमकां जर हांगा येत जाल्यार कळटलें। लोकांची हालत कितें जाल्या ती, फॅमिली कशे उद्ध्वस्त जाल्या ते। एवरी टायम BJP येता आनी आश्वासनां दिता की आमी मायनींग चालू करतले, बेकारी भत्तो दितले आनी कितें दितले, हे सगळें तेंच्यान सांगून जालें पूण आजून मेरेन लोकांक हांगा कांयच जाल्लेलें ना। मायनिंगूय स्टार्ट जाल्लेलें ना, लोकांक दुसरो वेवसायूय मेळ्ळो ना। हांगाल्यान जर भुरगे वेर्णा वयतले नाजाल्यार आनी खंय कामाक वयतले जाल्यार हांगाल्यान ट्रान्सपोर्टेशन पासून डायरेक्ट ना भुरग्यांक वयतलो जाल्यार। ही परिस्थिती सद्या ह्या BJPच्या सरकारान गोंयकारांचेर केल्लेली आहा। हेच्या पयलीं काँग्रेसच्या सरकारान घोटाळा केलो म्हणून लोकांनी BJP काडली, काँग्रेसीन फोंडान घातले म्हणून BJP काडले, BJPन तेच्याकून चड फोंडान घातले। सो दोनूय जे ह्या पॉलिटिकल पार्टीज आसा दोनाय पॉलिटिकल पार्टीन फक्त गोंयकारां कडेन खेळ केलो, तेंच्या लायव्हलीहुडा कडेन खेळ केलो। आयज हांगा तुमी विचार करा की 4 दीस 5 दिसान एक भाडें जर मेळटा, एकदां जर भाडें मेळटा जाल्यार कितें परिस्थिती आसतली। आयज लोकांची हालत कितें आसा आनी हांगा हो टुरिजम वाडोवपाक हो सरकार कितें करता। हेच्या पयलीं 150च्या वयर गाडयो वयताले पूण आतां 100-110 गाडयो मॅक्झिमम अशे 100-110 गाडयो वयता। सो हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की हो सरकार गोंयकारांक लायव्हलीहूड दिवपाक टोटल फेल जाल्लो आसा। ह्या सरकारान गोंयकारांक अक्षरशः फोंडान घातलेले आसा आनी लोकांनी विचार करपाक जाय की ज्या BJPन लेटर करून मायनींग बंद उडयले, ज्या पर्रीकरान मायनींग बंद उडोवन तुमकां भिकेक लायले, तुमची फॅमिली उद्ध्वस्त केले तेंकांच, आनी जी कंपनी मायनिंगेन तेन्ना आसली आनी तेंच्यांनी घोटाळा केल्लो म्हणून BJP म्हणटाली आनी तेंच्याच फॅमिलींतल्या एका बायलेक हाडून टिकेट दिला
डेपोच्या फॅमिलीक जेची संपत्ती 1200 कोटी लायल्या तांकां तिकेट दिल्या आनी आयज ते सांगता की तांकां मतां मार म्हणून. आयज 1200 कोटी संपत्ती असलेले बायलेक नाल त्यांच्या घराण्यांक तुमचे त्रास कळटले काय? तुम्ही कशे पेजयेन दीस काडटा, तुम्ही कशे उपाशी दीस काडटा, तुम्ही कशे इन्स्टॉलमेंट भरपाक वळवळटा, तुमच्या घरान उदक ना ते ही परिस्थिती तांकां कळटली काय? तुम्ही कशे तुमचे भांगार घाण दवरला, तुम्ही कशे तुमचे लोनाचेर सद्या घरा चलयता हे तांकां कळटलें काय? हांगा 5 दिसान एकदां लोकांक ट्रिपी मेळटा, हांगा लोकांचे लायव्हलीहूड चलना, सरकारांनी GST लायला ताचो इफेक्ट कितलो पडला लायव्हलीहुडाचेर हे सगळ्यांक तिका कळटलें काय? कळपाचें ना. ते केन्ना एसीच्या भायर येयल्लेली ना. आतां तुमी पळयतात सॅनिटायझराचो एपिसोड जालो. आतां हें कळ्ळां की रोखडेंच देवूळ जालें की रोखडें वचून एसीन गाडयेन वचून एसी लावन बसप. सो आयज हो कॅन्डिडेट जो आसा जो गोंयच्या कसल्याच विशयाचेर उलयना, BJPचो जो कॅन्डिडेट आसा पल्लवी डेंपो, आयज ती कसल्याच विशयाचेर उलयना. तिका मायनिंगेचेर उलोवपाचें ना, तिका डबल ट्रॅकिंगेचेर उलोवपाचें ना, तिका मेगा प्रोजेक्टांचेर उलोवपाचें ना, तिका लोकांच्या जिवनाचेर उलोवपाचें ना. तिका फक्त मोदी 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 आनी मोदी जाय. हांगा मोदी पावतलो काय? 2014च्यान मोदी सरकार आसा जाल्यार आतां 10 वर्सां जालीं जाल्यार मोदी सरकारान मायनिंग कित्याक चालू करूंक ना? मोदी सरकारान जे मायनिंगेचेर डिपेंडंट लोक आसले जे बेकार जाले तांकां सपोर्ट कित्याक करूंक ना? तांकां दुसरें लायव्हलीहूड कित्याक दिवंक ना? आनी हे जे टुरिजम आतां चलता ते चलता तेंचे पोड मारपाक. हांगा GST लावन तेंचे टिकेटी वाडोवन तांकां फोंडान कित्याक घातला? आनी जे हांगा बसी येताले ते कमी कित्याक जाला? हेचेर सरकारान कितें हें केलां काय? आमी लोकांक इतलेंच सांगता रेव्होल्युशनरी गोंस गोंयकारांक लागून आसा, गोंयकारांच्या पोटाक लागून आसा, गोंयकारांच्या लायव्हलीहुडाक लागून आसा. ह्या काँग्रेसीन आनी BJPन इतलीं वर्सां गोंय लुटलें, गोंय काबार केलें, इतलीं वर्सां तेंच्यांनी गोंयकारा कडेन फकाणां केले, गोंयकारांचे धंदे, गोंयकारांचें अस्तित्व, गोंयकारांचें एक्झिस्टन्स काडलें, भायल्या लोकांक दिले. बस्त्यो केले, बस्तेन काडून गव्हर्मेंट जॉब दिले, कंपनी हाडले, कंपनीन काडून भायल्या लोकांक जॉब दिले. पूण आमचे जर आयज ह्या गांवांत पळय जे कुळे आनी सावड्डे कॉन्स्टिट्युन्सीन जर पळयत जाल्यार सगळी कडेन बेकारी आहा. पूण तरी पूण ते सांगता कमळ फुले म्हणून. जाल्यार कमळ कित्याक फुलोवपाचें? आमी रेव्होल्युशनरी गोंस तुमचे जे मुद्दे आसा, मायनिंगेचो मुद्दो जावं, ह्या टुरिजमाचो मुद्दो जावं, हे GSTचो मुद्दो जावं, हे सगळे विशय आमी मांडटले. आमी तुमकां लागून जे हेच्या पयलीं काम करीत आसा गोंयकारांक लागून तशेंच काम आमी फुडें करीत रावतले. पूण लोकांनी विचार करपाक जाय, तेच लोकांक परते मतां मारपाची काय? डेप्याच्या बायलेक निवडून हाडून तिका अपॉयंटमेंटाक लागून 2 म्हयने 3 म्हयने लोकांक रावपाचें आसा काय? फाल्यां डेप्याची बायल जिखोन येयली जाल्यार फाल्यां ती फोन मारल्यार ती तुमच्या गांवांत येतली काय? तुमच्या घरान जेवण ना, तुमच्या घरान नुस्तें खावपाची ताकद ना, तुमच्या घरान लोनाचेर फॅमिली चलता हे तिका कळटलें काय? हे सगळे विशय आसा. हे लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय आनी ह्या फावटी वोटींग करपाक जाय. आनी आमी तर तुमकां अपील करता की गोंयकारांचो पक्ष आनी गोंयकारांचो आवाज जो आसा, गोंयकारांचो विश्वास जो आसा तो फक्त रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष आसा, रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टी आसा, गोंयची पार्टी आसा. आनी आमी सगळ्यां कडेन मागता की तुमी आमकां सपोर्ट करचो सो दॅट तुमकां लागून आमकां काम करपाची एक संदी मेळपाची. जसो आमचो एक आमदार आसा जो लोकांक लागून उलयता, लोकांक लागून एसेंब्लीन आवाज काडटा, गोंयकारांचो आवाज म्हणून तो एसेंब्लीन वयता, तसोच आमकां आमचो आवाज घेवन आमकां पार्लिमेंटान वचपाक जाय. हांगालो जो कॅन्डिडेट आसा आमचो रुबर्ट पेरेरा सावथ गोवाचो, हांव मागता सगळ्यां कडेन की रुबर्टाक, आमच्या रुबर्ट बाबाक मोठ्या संख्येन तेंच्यांनी मतदानाक भायर येवन तेंच्यांनी वोट करचें आनी ताका पार्लिमेंटान गोंयकारांचो आवाज, कुळेकारांचो आवाज, सावड्डेकारांचो आवाज म्हणून ताका पार्लिमेंटान धाडचो. देव बरें करूं.